सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक हे आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियान आनी रेचल पेरेरा हांच्या उत्म्या पासत देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें इंतेसां हांव भेटयता कॅसेंड्रा फेर्नांडीस आपली बरी भलायकी पासत देवाक दिन वाचून आमी सगळीं आमच्या बरी भलायकी पासत देवाक दिन वाचुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया आयच्या दिसाक एंटनी आनी बेर्नाडेटो फेर्नांडीस आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायतात. लिंटन फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी आमची पासत आमच्या गोराब्या पासत आमच्या राज्या पासत आनी देसा पासत आनी आमच्या देशाची शांती पासत केरीत भाशेन मणिपूरच्या स्टेटा पासत आमी देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. पवित्राचे शुभ वर्तमानात जेसू दोग मनीस देंवचार बसलेले तांचे वयले हे देंवचार पयस करता. आमचे जिवितान वायट आमचेर येता तेन्ना अदीक आनी अदीक सोमी आमचे सवे आसा आनी आमकां लागीं आसा म्हूण ओळखून घेवंक ह्या मिसांत आमकां तो कृपा दिता. दोन दिसाक मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना सोमी आमच्या सांगाताक आसा. आमच्या वायटांतल्यान आमकां बरी करून अदीक आनी अदीक देवाचें राज विस्तारूंक आमकां तो घोटाई आनी बोड दिता. तर हेच घोटायेन आमी अदीक आनी अदीक जिवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हूण सगळें उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांचांक वर मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवळा विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांच जियोचें कोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजाक जल्मलो तेन्ना आब्रामाक 100 वर्सां आसलीं. भुरगो वाडटोच ताचें दूद काडलें त्या दिसाक आब्रामान एक व्हड जेवण दिलें. आपल्या पुता इजाका बरोबर हागार इजिप्तकारनीचो जल्मलोलो तो भुरगो खेळटा तो सारान पळयलो. तिणें आब्रामाक म्हणलें, ते चाकोरणीक आनी तिच्या पुताक धांवडाय.
म्हज्या पुता इजाका बरोबर चाकोनीच्या पुताक दायजांत वांटो मेळचो ना. आपल्या पुताक लागून आब्राम एकदम दुखाभरीत जालो. पूण देवान ताका म्हणलें, तुज्या पुताक आनी तुजे चाकोनीक लागून तूं दुखाभरीत जावं नाका. सारा तुजे लागीं मागता तितलें तिका दी, कित्याक इजाका वरवीं तुका सोंसोत मेळटली. पूण चाकोनीच्या पुताचें हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलों, कित्याक तोवूय तुजो पूत. सकाळीं फुडें उठून आब्रामान इलें जेवण घेतलें आनीक चामड्याचे पोतयेन उदक घालें आनी तें हागारा कडेन दिलें. भुरग्याक तिच्या बाजूर घालो आनी तिका धाडली. ती बेर्शेबेच्या अरण्यांत भोंवली. उदक सोंपलें तेन्ना भुरग्याक एका जिलकुटाच्या पोंदाक दवरून ती फुडें गेली आनी बाण पडटा तितल्याक वचून बसली आनी आपणाच भितर अशें म्हणूंक लागली, मेलोलें भुरगें म्हज्यान पळोवंक नजो. अशी ती पयस वचून बसली आनी रडूंक लागली. भुरगो खिवच्यो मारून रडूंक लागलो. पूण सर्वेस्परान भुरग्याचें रडणें आयकलें आनी स्वर्गांतावन देवाचे दुतान हागाराक उलो मारून म्हणलें, हागार, कितें जालां? भिवू नाका. तुवें दवरल्या त्या जाग्यार थावन देवान भुरग्याचें रडणें आयकलें. उठ, त्या भुरग्याक घे आनी ताका हातान धर, कित्याक ताचे थावन हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलों. देवान हागाराचे दोळे उगडले आनी तिणें एक बांय पळयली. वचून तिणें चामडेची पोती उदकान भरली आनी भुरग्याक पिवूंक दिलें. देव त्या भुरग्या बरोबर आसलो. तो वाडलो आनी ताणें अरण्यांत आपलें ठिकाण केलें आनी तोवूय बालेकार जालो. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. परतून म्हणया, दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. ताचे सेवकां भोवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. जाबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. भक्तांनो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवाक पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जाबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. येयात भुरग्यानो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबडोला? लांब आवक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता? जाबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावन आमी आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केलीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गाडारा प्रांतांत दर्याचे पेले तळी जेजू आयल्या उपरांत देंवचार बसलोले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते
ती वाटेन वचूंक काडी जायनासलें आनी ते बोब मारूंक लागले. जेसू देवाच्या पुता, आमचे सुरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावच्या आदींच आमकां वडवडावंक आयलाय कितें? ते आसलोले तुवें थावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी देवचार जेसू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागलो, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिणांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगलो हिंड नेटान वचून कोडसा वेल्यान दर्यांत उडकी मारून बुडोवन मेलो. राखणें पडून गेले आनी नोगरांत येवन घडलोलें तें आनी देवचार बसलोल्यांक कितें जालें तें सगलें तांणी कुडीत केलें. हें आयकून नोगरांतलो सगलो लोक जेसूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ भाऊ बीन, आयच्या दिसाक आमी जेसू देवचार बसलेल्या दोग मनशांचेर आपणाक अधिकार आसा म्हूण दाखोवड करता. आनी देवचार बसलेले हे दोग मनीस भिरांकूळ ते आसले. लोक ते वाटेन वचूंक सगळे भियेताले, कित्याक ह्या मनशांचे देवचार बसलेले आसले देखून ते भिरांकूळ दिसताले. तांचें रूपणें सगळेंच भिरांकूळ आसलें. नाका लागून जेसू ते वाटेन वेता आसतना जेसू ह्या मेड्या आत्म्याक पळयता. हे मनीस कोश्टवतात, हे मनीस वळवडटात ते पळयता आनी तो ते मनशां लागीं वेता. आनी देवचार आदी फुडेंच ताका वळखून म्हणटा, आदी फुडेंच वेळ पावच्या आदींच तूं आमकां वडवडूंक आयलाय कितें? वडवडावंक आयलाय जाल्यार आमकां पयले सद्या हांगा दुकरांचो हिंड आहा थंयसर धाड. भाव भयणीनो, जेरुसलेमांत इस्रायल पोरजां हिंड हें कितें बरे तरेन वळखतालीं, कित्याक तांकां पिडापीड दितेली जायते रोमकार अधिकारी आसले आनी ते हिंड कशे तांकां पिडापीड दिताले. एक फौज तांचे फाटल्यान आसली आनी सद्दां दिसपोटी तांकां आपले स्लीव्स जाल्ल्या भाशेन, आपले भाव भयणीनो ते सेवक जाल्ल्या भाशेन हे पोरजेक ते भाव दीस आनी रात पिडापीड दिवन ते तांकां आपलें जिवीत जिवंक दिना आसले. हाका लागून इस्रायल पोरजां बरी तरेन जाणा आसली आपल्याक कितें दूख भोगता, दुमाडो कितें, आपल्या जिवितांत कोश्ट कितें, कित्याक इजिप्तांत रावन तांणी हो दुमाडो आपल्या जिवितांत सोंसलोलो. आनी हाका लागून जेन्ना ते जेसूक पळयतात की जेसू ह्या देवचाराचे दोग मनीस जे देवचार बसलेले आसले तांचे वयर हे देवचार काडटा आनी हे दुकरांच्या हिणान तांकां पाठयता, तेन्ना हे सगळे देवचार बसलेले दोगूय मनीस बरे जातात. दुकरांचो हिंड ह्या किरीत भाशेन कोडसा वेल्यान दर्यांतल्यान उडक्यो मारून सगळे ते दुकरांचे हिंड आसात ते बुडोवन मरतात. आनी हे पळोवन लोक अजाप जाता, राखणे किरीत भाशेन दुखोवतात, कित्याक ते राखताले आपलो हिंड आनी आपलो दिसपोटो ग्रास ह्या दुकरांचे वरवीं ते करताले खरे. पूण हे जेन्ना गांवांत वचून सांगतात जेसू हे भाशेन करता म्हणून तांकां सोत मानूंक अवघड जातालें, कित्याक ताका सगळ्या संवसाराचेर, पाताळाचेर आनी सगळ्या संवसारांत आसलेल्या वस्तूंचेर देवाचो पूत म्हूण तसो अधिकार आसलो. भाव भयणीनो, आपलो अधिकार दाखोवड करिनासलो, पूण गरज आसल्यार थंय तो वापर करतालो. आनी हेच आयच्या दिसाक आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. दर दिसाक आमच्या जिवितांत असलीच घडण्यो घडटात. जायते फावटी घडीक आमी सांपडटा, वायटाक सांपडटा, पातकाक सांपडटा, आमी जायते फावटी घुसपा गोंदळाक सांपडटा. असले वेळार तोच सोमी आमचो धनी म्हूण समजून घेवंक गरज. जायते फावटी आमी दोतोराशी वेता, गरज आमकां जेन्ना आमी पिडेंत आसा तेन्ना इलाज घेवंक गरज. पूण सगळ्या दोतोरांचो दोतोर आमचो जेजू क्रिस्त. जायते फावटी आमच्या जिवितांत येतले प्रश्न, आमच्या जिवितांत येतले आडखड्यो जायते फावटी घुसपा गोंदळाक सांपडटात तेन्ना ताच्या पांयां सोशी येवंक गरज.
आमी जेन्ना ताचे सोशी येता तेन्ना उदीक आनी उदीक तो आमकां सगल्या वायटांतली, आमच्या जिवितान येतेल्या कोश्टांतली, आमच्या जिवितान येतेल्या आडकुळींतली, आमच्या जिवितान येतेली सगली पिडेंतली तो आमकां निवारता. आयच्या दिसाक आमकां मागुया जशें देंवचार काडले जेजून आमचे वेले वायट पयस करूंक, आमचे वेले सगल्यो आडकोळ्यो येतात त्यो पयसावंक, आमचेर आसात ते आमचें पातकी जिवीत ताणेंच आमचे वेले निवारूंक, आमी जी पातकां करता ती उदीक आनी उदीक देवाक सोशियोवन ताका समर्पीत करूंक आनी उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29 C4. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय, देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भोक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमची सव्य आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा, तीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान, म्हूण स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, म्हूण स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूढ पोरगो तुया तुझ्या कुसानी पुलोची मोनपोला ओरवी तुवे हक्क सोडली सोया संसाराच्या सर्वोलरा आमची सोडवो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई संगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मय मागूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांत सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दमतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल जे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय राजूर चलयताय सासणाच्या ससनाक सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
सांगूंक लागल्या म्हज्या वखदाक जेजू म्हजें काटूच स्वर्गा वेल्या उडया हे जेजूये तुका शब्द तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना हे जेजूये तुका शब्द तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. बापा तांचे पासत हांव मागतां ती सगळीं आमचे सवेक जावन अशें तुवें म्हाका पाठयला म्हूण संवसार विस्वास दवरूं प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे बरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक तोगता तसलो फोड आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज सांजे पवित्र और आसतलें किरीत भाशेन आमी मणिपूर ह्या आमच्या भावा भयणां खातीर प्रार्थना करतल्यो तशेंच आमचे गोंयच्या राज्या खातीर आमी मागता जायते जाणांनी येवन ह्या वरांत वांटो घेवं. सर्वेस्पूत तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. सासवत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये सुचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसव्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागो ना जायन म्हूण आनी बारीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार
जो मागता तुझे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुझे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. अदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. सासवत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूं म्हज्या देवाक. आमेन. सासवत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा. वस्तऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. सासवत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा. वस्तऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. सासवत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बदले सर्वेस पो तुझ्या ताय आसा. वस्तऱ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. वागंती मारे आदार ती अदृश्टाक सांपडलोल्यांक मजत कोर अस्कोत काळजांच्या माग खोचे पासून जा शारांतून देवाच्या मुणेऱ्यांची विनोद कोर सोगल्या देवाक पेटयलोल्या अस्तुऱ्यां पासो फावो कोर तुजो आदार सोगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो ई साहेबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोंतुनी. रातुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तुज्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूं सदां काळ फोड तुजे सरवणीचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. थोडो वेळ उगी रावन आमच्या पिडेवंत बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. आमचे खातीर आमी मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक. सोम्या आसूं तुमचे सवें प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरेची ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावं सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोबी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोडूण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगात ती जियेता आनी रासवट करता सासनाच्या सासनांक. सासवत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देव आनी सदां काल तोगू. गायक घेवया T23 पेज नंबर 214 T23. So